पर्यावरण दिनाच्या संदर्भात आज मार्मागोवा पोर्ट ऑथॉरिटीन आज प्लांटेशनाचो कार्यक्रम मागीर एक सगळ्यांचे गेट टुगेदर आसा चर्चात्मक कार्यक्रम आसा. हो दिवस खूब म्हत्वाचो आमकां सगळ्यांक प्रत्यक्ष आमी अनुभवता. आज वर्ल्डाची गरमी इतली वाडिल्ली आसा जेन्ना 1 पॉयंट वाडल्यार कितें त्रास जाता आमकां खबर आसा आनी हे आमच्या वागणुकेमुळे सगळें जाल्लें वागणुकेमुळे जाल्लें आसा. त्यामुळे आमचे फुडले भावी पिढीक जर बरें हें दितलें जाल्यार आज आमकां पर्यावरणाचेर काम करपाची गरज आसा. जे काही आज जी गरमी वाडिल्ली आसा ह्या संदर्भात ज्यो काही उपाय योजना आसा त्या प्रायम मिनिस्टरान आमकां डायरेक्शन ऑलरेडी दिल्ली आसा. पहिली गोष्ट प्लास्टीक सिंगल प्लास्टीक बॅन करून सरकारान तेचेर उपाय योजना केल्ली आसा. आमी प्रत्येकान जर ह्या सगळ्या गोष्टीक सहभाग घेतलो की आपल्या आसपासच्या घरा शेजारी एक 4-4 जरी झाडां लायलीं जाल्यार ह्यो सगळ्यो गोष्टी हळू फ्युचरान आमी करूं शकतात. आज आमकां झाडां लावपाचो कार्यक्रम जालो. हांव आजच्या ह्या पर्यावरण दिना निमित्त सगळ्यांक अपील करता की आमचें घर आसा आमकां ल्हानशी जागा आसा आमी तातूंतल्यान जर अशे तरेचे ह्या सगळ्या आंदोलनात सहभागी जावन आमी जर झाडां लायलीं हेंच आमच्या हाज्या फुडें आमच्या सगळ्यांचें रक्षण करूं शकतले. आनी आमी ज्यो ज्यो काही गोष्टी आसात आमी करूं शकतात. एनवायरमेंट सांबाळपा खातीर स्वच्छता दवरपाची प्लास्टीक ना करपाची ह्यो ज्यो साद्यो गोष्टी आसात आमचे बरे बरे बीच आसात तर आमी जर योगदान दिलें जाल्यार खूब गोष्टी जावंक शकतात. सगळे सरकाराचेर सोडून जावची ना आनी म्हणून आमकां जर फुडलें बरें पर्यावरण उरोवंक जाय जाल्यार प्रत्येकाचो सहभाग आसपाची गरज आसा. त्या अनुसरून आजचो कार्यक्रम आसा. हांव ह्या कार्यक्रमाक सगळे सहभागी जाल्यात तुमकां सगळ्यांक मनापासून देव. सर एक मुखेल सवाल म्हणजे आता तुम्ही पोर्टान आयले म्हणटकर एक जेन्ना एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट करता एक मोठो प्रश्न हांगा मोर्मुगांव तालुक्यान येता म्हणटा तो कोळशाचो. आता कोळशाचें म्हणटा एका वाटेन लोक म्हणटा पोल्युशन जाता एका वाटेन एमपीटी म्हणटा आमी सगळे मेजर्स घेतल्या एका वाटेन कामगार म्हणटा कोळसो बंद पडत जाल्यार आमकां पोटाक कांय लावचें ना. हाव डू यू हँडल दीस? सगळ्यांत पयलीं हांव क्लियर करता की पहिली गोष्ट आमचो जो मनीस आहा हो आमकां पयलो हें ताज्या खंय तरी विकासाच्या विरुद्ध वचून मार्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी किंवा अशें कांयच करची ना. आनी जे कायद्याच्या हातूंत रावन कोणाकूय त्रास न जाता अशे जे काही उद्योग जातले कोळशाच्या बाबतींत आसूं दे आनी कित्याच्या बाबतींत आसूं दे पयलो आमच्या हाजेर मनशाचे सुरक्षा हें आमी दवरून सगळें फुडलें काम करतात. तर खंय तरी तुमकां दिसता की असो एक ट्रेंड जाला कितें जावप जाल्यार ओपोज करपाचें असो एक ट्रेंड असो दिसता. कारण काही ज्यो ह्या गोंयचो विकास जावचो न्ही अशे तरी अजुनूय काही गोंयांत अश्यो मायंड आसात हे आमी प्रत्यक्ष पळयतात. जेन्ना बरे प्रोजेक्ट जे गोंयचे फ्युचराचो डेव्हलपमेंट करपाचे जे प्रोजेक्ट येतले फॉर एक्झाम्पल इलेक्ट्रिसिटी आसतली फॉर एक्झाम्पल डबल लायनींग ऑफ द ट्रेन आसतली हे सगळे व्यापाराक लागून हे तर हांगसरले जर उद्योग वाडटले जाल्यार ह्यो गोष्टी आवश्यक आसात आनी ह्यो जर सामुचारान जर बरे विचारान जर केल्यो जावंक शकतात आनी त्यामुळे विरोधा खातीर विरोध करप हांव सगळ्यांक गोंयकारांक अपील करता की फुडले पिढीचे भविष्य लक्षांत घेवन जे काही इंडस्ट्रियलायझेशन जाले शिवाय हांगसरले नोकरी प्राप्त जावची ना किंवा आर्थीक फायदो आमचो सगळ्यांक जावचो ना त्या खातीर आपूण एक बॅलन्स विचार करून आमी सगळ्यांनी विरोध करपाचो हक्क प्रत्येक नागरिकाक आसा करूं जाय तेंच्या बद्दल कांयच म्हणलें ना. What is your message on the world? See, the ports around the world, they have been taking several environment-friendly measures, which generally they are called as blue-green initiatives, because the blue economy, that is the sea trade, and the green initiatives. So, under the guidance of our Honorable Minister, the Ministry has already codified a policy called Harit Sagar, Green Port Policy. So under the policy we will be taking several measures, and today the Honorable Minister will be announcing 5 major initiatives which MPA is planning to complete it before the next Environment Day. We will be able to complete those 5 initiatives, including a 3 megawatt solar plant which will meet the requirement of the port. So we will be using renewable energy. We will be using treated water of Goa Sewerage Development Corporation. We will be enhancing the environment parameters which are monitoring on a real-time basis with Goa State Pollution Board. There will be a structural dome coming up in the port for coal handling, which is also a requirement of the Pollution Board. So we will be taking all these 5 initiatives immediately before the next Environment Day, which will be a very great foot forward in controlling the dust pollution, and to a great extent we have already taken measures
to reduce the coal pollution to the least levels. This will further, improve the environment around.